मडगाव मोतीडोंगर वाठारांतले कांय तरणाटे बेकायदेशीर धंद्यांनी घुस्पल्यात। असल्या तरणाट्यांचेर पालकांनी बारीक लक्ष दवरचें अशें आवाहन मडगावचे आमदार दिगंबर कामत हांणी केलें। शेनवारा मडगांवां मोतीडोंगर वाठारांत नव्यान बांदिल्ल्या पुलीस चौकीचें उक्तावण केले उपरांत आमदार उलयताले। आणि रात्री थोडे घेऊन ड्रग्स घेऊन बसतात आणि किती बसतात सेक्युरिटी जागो आशिल्ल्या कारणान हे बंद जालो। हाताक लागून ल्हान भुरगे मागीर थोडे आतां सुविधा सावंतान सांगले त्या म्हणजे ल्हान भुरगे थोडे मागीर त्या व्यसनाक पळयतात आणि म्हणून हांव पयस जाला। हाजो फायदो हो मोतीडोंगराच्या लोकांक नक्की जातलो। राज्य फुडें कितें घुसपाक गेले आयले कितें केलें जाल्यार तेही बंद जातलें आणि मातसो एक दरारो उरतलो। हांव सगळ्या आवय बापाय कडेन मागता भुरग्यांचेर लक्ष दवरा। कितें सांगलां तें सारकें। आवय बापायन जर भुरग्यांचेर लक्ष दवरना भुरग्यां जेन्ना पुलीस धरून व्हरता तेन्ना आवय बापूय मरे मारा येता। अरे मेरे बेटे को पकड़ के लेके गया वो सीधा साधा था, कुछ नहीं किया उसने। आणि पुलिसां विचारलें जाल्यार पुलीस मागीर लिस्ट सांगता कितें कितें केलं। आणि आवय बापूय म्हणटा अरे हमको मालूम नहीं था, हमारा बेटा ऐसा है। म्हणजे हे जर जातलें जाल्यार पयलीं म्हणजे आपल्या भुरग्यांचेर लक्ष दवरा। चल्यांचेर चलयांचेर खंय शाळेक वता कॉलेजीक वता खंय वता तें लक्ष दवरा। तांकां बरी शिकवण